राजकीय फुडारी आता सरकारी जायरातींचेर दिसचे ना। राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि सरन्यायाधीश सोडल्यार बाकीच्या खंयच्याच राजकीय फुडाऱ्यांचो फोटो सरकारी जायरातीन दिसपाक जायना असो निर्देश सुप्रीम कोर्टान दिला। या 3 फुडाऱ्यांची मान्यताय घेतल्या उपरांतच तांचो फोटो जायरातीचेर घालूंक मेळटलो। असल्यो गजाली व्यक्तिनिश्ठेक चालना दिता अशें सुप्रीम कोर्टान म्हळां। आता केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय फुडारी सरकाराच्या जायरातींचेर दिसचे ना। राज्य आणि केंद्राच्या सरकारी जायरातींचेर फक्त राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि सरन्यायाधीशाचो फोटो आसूं येता म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकाराक स्पष्ट केलां। This means that from today onwards no advertisements issued by any government, whether central or state government, can use photographs of even the chief minister or any ministers of any government. Those advertisements and hoardings which are continuing all over the country, which are in place all over the country, which show photographs of various ministers, chief ministers, etc., they will have to be taken down forthwith. मात महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यासारखेल्या सर्गेस्त फुडाऱ्यांचे फोटो जायरातीत घालपाक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कोलवाळची नवी जेल 30 मायाक उक्ती जातली। आग्वाद, म्हापशा, सडा सब जेल आणि उत्तर गोयच्या सगळ्या कैद्यांक हे जेलीन घालतले। ह्या जेलीन ई-कोर्ट सुविधा आसतली, ताका लागून कैद्यांक दर दिसा ट्रायला खातीर कोर्टान व्हरपाची गरज पडची ना। जेलीन कैदी मोबायल फोन वापरतात ताचो प्रश्न आसा, पूण अर्थीक अडचणीक लागून सध्या कोलवाळे मोबायल जॅमर बसोवप खंय शक्य ना। सगळे आग्वाद आसा ते कन्विक्ट प्रिजनर आणि थोडे असे अंडर ट्रायल आसत की कित्याक आमी केन्ना केन्ना जेल तांचे हलयता, कित्याक लॉजिस्टिक्स आसता आणि कांय कोणाचो बिहेवियर सारको आसना ताका लागून। पण मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स आर कन्विक्ट्स, सो तांकां आमी फूल हलयता। वी आर शिफ्टिंग देम, वी आर शिफ्टिंग ऑल दी अंडर ट्रायल्स फ्रॉम जुडिशियल लॉकअप एट म्हापसा, and we are shifting all those under trials who are coming under the jurisdiction of the North Goa courts. Magir major activities for as far as employment is concerned, carpentry, painting, tailoring, art and craft, ह्यो सद्याच्यो जे activities आसात त्यो आमी आसा तशे शिफ्ट करतले। आनीक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो आसा हांगा आमचो दोतोर आग्वाद जेलीन, तोय बी आपलो युनिट घेवन कोलवाले स्टार्ट करतलो। ई कोर्ट मेन म्हणटा ते प्रिजनरांक जे आता डेली 100 प्रिजनरांक व्हरता पळय कोर्टांनी ते कमी जातले आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर सगळे तांचे प्रोसिडिंग्स कोर्टांतली चालू उरतले। प्रिजनरांक हांगा कोर्टान व्हरपाची पाळी येवची ना। अनलेस डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, प्रिजनर्स नीड नॉट बी टेकन फिजिकली फॉर प्रोडक्शन बिफोर दी वेरियस कोर्ट्स। सर्वेलन्स मेन म्हणल्यार कितें आसा, CCTV कॅमेरा जे मेन, आणि बाकी जे इन्स्ट्रुमेंट्स आसा, हँडहेल्ड इन्स्ट्रुमेंट्स, डिटेक्शन इन्स्ट्रुमेंट्स, फ्रिस्किंग इन्स्ट्रुमेंट्स। मोबायल जॅमरांचो जरी प्रपोजल आसा, इट इज व्हेरी कॉस्टली, ताजेर एनालिसीस चालू आसा। बट येस, मोबायल जॅमराची गरज आसा, कित्याक चडशे मोबायलाक लागून ही प्रॉब्लेमां। दर्यादेग वाठारांत ड्रग्सा वाडल्यात म्हूण बोवाळ मारपी मायकल लोबो सरकाराचोच। ताका पत्रकार परिशद घेवन मागणी करपाची कसली गरज म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रस्न। बीजेपीतल्या आमदार मंत्र्यांमदी ड्रग्साच्या वेव्हारावेल्यान पेटला, तेच ड्रग्साचो धंदो कंट्रोल करपाक सोदतात। ताचे वेल्यान कोफुसांवा म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आरोप। ड्रग्सांचेर पुलिसांनी खासा टीम करून गांवागांवांनी जागृताय करची म्हूण कळंगुटेचो आमदार मायकल उलयल्लो। Michael is coming to the press. Instead of putting written notes to the government, does he know how the government functions? Therefore, I said he's crying wolf. So that no, BJP is also worried about the drugs. But in the confusion, he is attacking directly two of his ministers. And he said the coastal belt, therefore referring it to the chief minister himself. When you analyze this Michael Lobo's various statements, there is a clear indication that Michael Lobo is the front of this government to cry wolf. Inside you say that you want drugs to be stopped. This is a war of trying to kill the drug trade. It is a fight not to curb drugs, it is a fight to share the booty. Therefore, I repeat, drug war for the first time in the history of Goa has erupted among the ruling party. दर्यादेग वाठारांत ड्रग्सांचो धंदो पाताळ्ळा। पोलिसांनी खासा टीम घडोवन गांवांनी जागृताय करची म्हूण कळंगुटचो आमदार मायकल मागता। हें अशेंच उरल्यार खंय गोंयचे पंजाब जावंक वेळ लागचो ना। दर्यादेगे वयल्या गांवांनी ड्रग्स खंय सहज मेळटात।
So we need to identify the villages and have meetings in that village, interact with the people to identify who are the people who are pushing the drugs and involve all the government agencies, that is anti-narcotic cell, headquarters of the police department, that is if it is North Goa, SP North, the concerned police station inspector, and like-minded people, like lot of citizens will come forward. The police needs to take action, preventive measures. ये ड्रग मिनेज आनी वाडचे न्हू म्हणून, ना जाल्यार इट विल गो आउट ऑफ हँड एंड गोवा विल बिकम अ स्टेट लायक पंजाब. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आणि तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.